इशू कितें जाला गोवोरमेंटान आनी ITOन एक ITO गोवोरमेंटान हें दिल्लो GPS बसोवचें म्हणून आनी ते GPSाचेर 60 स्पीड मो आहा तो आमी बसयला आनी मेगा सॉफ्ट कितें म्हणटा 40 स्पीड तर गाडी स्पीड तर मारूंक गेलो आनी फाटल्यान आतां भरपूर मार बसयता हांव गोवोरमेंटाक मागोता ती 40 स्पीड ती 50 तो वर आमी दिची नाल्यार जे मेगा सॉफ्ट आहा तें स्क्रॅप करचें आमकां ते मेगा सॉफ्ट कांय परवड फायदो ना. आतां सुमार एक गाडी तर MPT बंद पडली जावं मायनीर बंद पडली खूंय जावं थिंगसा आमकां मडगांवसा मेगा सॉफ्टा मनशां व्हरपा पडटा आनी ती गाडी भायर काडपाक जायत फुडें ती एक दीस न्ही 2 दीस पासून ती गाडी तांकां भायर काडपाक जायना 50 तो स्पीड दिची आनी तो 50 तो स्पीड तो मानना न्ही ते गाडये सामान सगळें क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट 100 म्हयन्यान वयता हे ताका टॉप गियर मारूंक मेळना आनी ड्रायव्हर कितें म्हणटा पात्रांव क्या करने का पिछे हमको मारने का या गाडयो ज्यो कंपनी मॅन्युफॅक्चर करता त्योच गाडयो 60 स्पिडीचे वर मिटरूच दिवचो न्हू 60 स्पिडीन वचपाचे गव्हर्नराचे पयशे 10,000 रुपया GPSाचे पयशे 8,000 रुपया रिचार्ज म्हयन्याक 2,000 रुपया म्हणजे इन्शुरन्स गाडयेक बेश्टो वर्साक बेश्टोच गाडी पोसपाकूच 1,00,000 रुपया जाय 1,15,000 सुमार 1,00,000 आनी ते काम तितले प्रमाणे ना तितले सगळे जर करत सगळो रिजल्ट झिरो फक्त ड्रायव्हराचे पडा व्हरपा आमकां 1 रुपया आमकां फायदो ना नाजाल्यार हे कामूच बंद करचें नाजाल्यार GPS आमची मागणी आसा की GPS स्क्रॅप करचो आणि जो RPOन जो गव्हर्नर बसयला 60 स्पीड तेजेरूच रूल फॉलो जावचो आनी म्हाजी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी आसा की ते मुख्यमंत्र्याक हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा